आता तुमच्या मुखार दवरतात आमी एक डिबेट, सोयरिकेची लग्नां आनी मोगाची लग्नां. सोयरिकेची काजार जावन आमी खुशाल जियेली. 4 भुरग्यांची आवय बापूय आमी जावंक पावली. वडिलांच्या उतराचेर आमी सदांच चल्ली. देवाचेर पातयेवन आमी आमची पावलां मारली. मोगन भाऊ काजार जावंक आमी सुचयता. मोगनारा मोरे जातीका ती ओतो नासता. सगल्या अडचण्याचेर आमी मोगान चयत वता. चोय मोग आसा तुय सदांच देवाचेर आसता. मोगाची काजरां ती आलता डोलता. काजार जातोच मागीर मोग खूंय पळटा. मोगान काजार जालेली दुसऱ्यांक घेवन भोंवता. मोगान लग्न जाल्ली जीव पासून दिता. सोयरिकेच्या लग्नान त्या रायबारी आसता. बरें जाल्यार ताचो कोण उगडास कोत्ता. वायट जाल्यार ताका रोखडेच शिराक सोडटा. सोयरिकेन काजार जाल्ली नशिबाक घडटा. आता तुमच्या मुखार आमी डिबेटीचो निकाल दवरता. सोयरिकेच्या लग्नांक पडल्यात 50 गुण आनी मोगाच्याय लग्नांक पडल्यात 50 गुण आनी डिबेट बादाबाद उरता. हाचो समज म्हणल्यार कोण एकल्यान तरी दोगांची ओळख करून दिवची, ती मोगान वाडची आनी लग्न जावचें. जें कितें तुमकां आमी कितें सांगलां तें तुमी समजल्यात मू. कोणी तरी दोगांक लागीं हाडची. सोयरीक जातोच ती मोगान वाडची. एकामेकाक वळखून पावलां मारची. लग्न जिवितान खुशाल आसची. कोणी तरी दोगांक लागीं हाडची. सोयरीक जातोच ती मोगान वाडची. एकामेकाक वळखून पावलां मारची. लग्न जिवितान खुशाल आसची. लग्न जिवितान खुशाल आसची.